देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 22 वोड 1-14. जेजू नव्यान लोकां लागीं वापर्यांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा पोरी सुर्गीचें राज. लग्नाक होवलीक सांगलोल्यांक आपूण हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनेक फावट दुसऱ्या चाकरांक धाडलें आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबोयलीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगलें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या बाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक दवरले, तांकां बोडयले आनी ताचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाभुरीत जालो आनी आपलीं लस्करनां धाडून त्या प्राणघातक्याचो बोसम केलो आनी ताचे नोकर लासून उडयले. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयल्ल्यांक तें फावो जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लग्नाक आपूण हाडात. आनी वाठार तिंट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय बऱ्यांक तशेंच वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाच्या वस्त्र सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतनातूय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें वस्त नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखान भायर उडयात. थंय सगलीं रुदन करून आनी दात करकरावन आसतलीं, कित्याक आपयल्लीं जायतीं, पूण विचून काडलीं थोडीं. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. पवित्र स्नाना समयार आमी पवित्र आत्मो घेतला आनी होच देवाचो पवित्र आत्मो आमकां बरें वेचून काडूंक आनी वायट तें पयसावूंक आदार दिता. देवाचो आत्मो आमकां सुर्गींच्या जिविताचे वाटेर आमचीं पावलां घालता. देवान दिल्ली सत्या आमी बरें आपणावंक आनी वायट तें पयसावूंक वापरता. देवाचें आमंत्रण वेगवेगळ्या घडितांनी आमी अणभवता. पवित्र मिसाची भेट आमकां जेजूच्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आपयता. जेजूची पवित्र कूड आनी रगत शेवून जिविताच्या आव्हानांक आनी कश्टांक आमी फुडो करूंक शकता. पवित्र मिसाचे भेटेचो मोग आनी पवित्रताय सांबाळूंक वावरुया. आमेन.